सद्गुरु श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी मठ संस्थान की, श्री व्यास रघुपति की। हरि ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धनमामवदो तद्वक्तारमवदो अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवाहवै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्रथम जावन आमगेले ग्रामदेव वेंकटरमण महामाया आणि काशी मठ गुरुपरंपरे आराध्य देव व्यास रघुपति नरसिंहाक स्मरण कोरनो भुवनेन्द्र वरदेंद्र सुकृदेंद्र सुधींद्र स्वाम्याक मनसा स्मरण कोरनो अंग विराजमान जामनाशिल आमगेले प्रीतीचे आराध्य संयमेंद्र तीर्थ स्वामींक स्वागत सांगून आमगेले कमिटी तर्फे स्वागत सांगून दोन्ही तर स्वागत सांगता प्रथम जावन आमकां आमगेलें आमंत्रण स्वीकार करून आयिल्ले CA जगन्नाथ कामत ओल्ड टेम्पल असोसिएशन त्यांनी मस्त पंत येवन हांगा फिनान्साचे आमगेले जीर्णोद्धाराचे एकाउंट्सा विशयी सगळे मस्त संशय निवारण केला तांकांय हांव कमिटी तर्फेन स्वागत सांगता दोनीचे डी मंगळूर साऊथ MLA त्यांनी येणेची टी वेदव्यास कामत तांकांय हांव कमिटी तर्फेन स्वागत सांगता तिनीचे मंजेश्वर ट्रस्टी दिनेश कामत तांकांय हे वेळारी येणेची हांव कमिटी तर्फेन स्वागत सांगता मागीर पंचाचे जगदीश कामत वरदराज वेंकटरमण देवस्थानाचे ट्रस्टी कासरगोड तुमकां सगळ्यांक गोतस आमगेले जेडी शिक्षण फुडें कासरगोड आशिल्ले मागीर आमी कांजंगाड आयिल्लेचे कडेन तांकांय विसरनातिले
हांव स्वागत सांगता कमिटी तर्फेन. मागीर चंद्रशेखर भट कुंबळे मॅनेजिंग ट्रस्टी, तांकांय आमगेले कमिटी तर्फेन स्वागत सांगता. मागीर आमगेले हांगाचे कावन्सिलर श्री बलराज नायक, हांगाचे प्रत्येक कारण आमगेर मेळचे कावन्सिलर बलराज नायक, तांकांय हांव कमिटी तर्फेन स्वागत सांगता. मागीर आमगेले कांजंगाडचे उमेश कामत, उमेश मामू, प्रत्येक विशयांत आमकां येवन संशय निवारण की धैर्य दिलेलो उमेश मामाकय आमकां हे कमिटी तर्फेन स्वागत सांगता. मागीर फुडलो मॅनेजिंग ट्रस्टी एन गंगाधर प्रभू, आरोग्य कारणां कोण तो भायर राबला जाल्यार आत्ताय आमगेल्या येवन प्रति विशयांत आमकां येवन सहकार दिवचे गंगाधर प्रभूकय आमगेले कमिटी तर्फेन स्वागत सांगता. मागीर योगेश कामत मंजेश्वर ट्रस्टी, तांणी आयिल्ले आसा तांकांय हे कमिटी तर्फेन स्वागत सांगता. कुंबळे कासरगोड मंजेश्वर देवस्थानाचे प्रति ट्रस्टी सगळी आयिल्ल्यांकय एक लागून हे कमिटी स्वागत सांगता. आनी हांगा संबंद पविल आमगेलो वस्तुर्गे भजक, तांकांय मागीर स्वयंसेवक, महिला वृंद, अर्चक, महाजनाक सगळ्याकय आमगेले कमिटी तर्फेन स्वागत सांगता. मागीर आमगेले फुडले ट्रस्टी सुब्राय पुंडलीक नायक माम, तांणी तांगेले हे केअर करण्यातील आरोग्य पळयतलेच हांगा आयल्याची, तांकांय हांव आमगेले कमिटी तर्फेन स्वागत सांगता. नमस्कार. स्वाम्यांगेले अनुमतीन जीर्णोद्धार प्रोजेक्टा विशयांत उलयच खातीर जावन आमगेले मॅनेजिंग ट्रस्टी श्री होसदुर्ग गोकुलदास विठ्ठल कामत हांगेल्यागे विनंत करता. आमगेले कमिटी मेंबर्सान सगळे वेरे येवका म्हणून विनंत करता.
ನಮಗೆಲೆ ಆಯ್ತು ಸೋನ ಆಪರೇಟರ್ ನಾನು ನಮಗೆಲೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆಲೆ ಇಷ್ಟದೇವು
लक्ष्मी वेंकटेश, तशीची महामाया, उपदेव, तशीची आमगेले प्रितीचे आमगेले देवळांतू प्रतिश्ठ कोरून आमकां देवळ स्थापन करून दिलेले श्रीमद भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी दौरनू आमगेल गांवांक आजी असचे प्रगती आमगेल समाजाचे आज असचे प्रगतीक कारणीभूत जावन आशिल्ले. आज आमगेल गांवचे समाज खंयचे रिती रसगी ताका सगळी कारण जावन आशिल्लें. आमकां प्रितीन आशिर्वाद करून ಒಟ್ಟು ದೌರ್ನು आमकां ಬೆಳೆಸಿल्ले आमगेले प्रत्यक्ष देव वृंदावनस्थ जावन आशिल्ले श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांक तशीची आजी हांगा विराजमान जावन आशिल्ले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले पादार साष्टांग नमस्कार करून अव आजी ये सब हांगा आपोवच्याक आशिल्ले पश्चात्तल कसले म्हणलें विशय तूं संक्षिप्त जावन तितले संक्षिप्त जावन तुमगेल मुखारी उलोवच्या इश्ट पावता. हांव मस्त मागशी वचना इत्या म्हळ्यार वेळ आमकां मस्त लिमिटेड आसा. मस्त कार्यक्रमांनी जेवचे आसा. निमित्ताय आमी कसले कार्यक्रमांक केले लागी तांणी तांगेले आरोग्यगी तांगेले मस्त तांगेले बाकी एंगेजमेंट्स कसलेय पळयनाशिल्ले आयता म्हूण सांगून आमगेले कसले मनान तसगी जिर्णोद्धारण सुरू जावपाक जालें ताका सकट तांणी मुखार राबोवन तांणी कार्यक्रम केलेलो आसा. आमकां सगळ्याक गोत आसल्या वरी 2016 2016 आमगेले गांवांतू आमगेले स्वाम्यांगेले प्रथम चातुर्मास जाले. बारी विजृंभणेर आमकां ते कोरूक देवान स्वाम्यान आशिर्वाद केलो. ते वेळार कसगी आमगेले स्वाम्यांक एक कसगी मनांत एक केलो चिंत येयले कसगी केलो दृश्टांत येयले. त्या वेळी अष्टमंगल प्रश्न दवरका म्हळ्यार रितीर एक आमकां एक मार्गदर्शन आदेश स्वाम्यान दिले. ते प्रकार नेक्स्ट वर्स कोंचाडी देवळांतू स्वाम्यांगेले चातुर्मासा वेळार आमगेले देव प्रश्न अष्टमंगल प्रश्न जाल्ले. साधारण 8-10 दीस ते प्रश्न दिगेल्ले. मस्त सगळे 1864 आमगेले देवळ स्थापन जाले नंतर आशिल्ले. कसकसल सगळे दोश येयला ಚಲಾವಣೆಂತು ಉತ್ತರಂತು ಕರ್ಮ ಅಂತು ಆಚರಣೆ ಅಂತು ಕಸ್ಕಸಲ್ದ ಕಡೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ त्यासकडी अष्टमंगल प्रश्न तू देखपले त्यासकडी जाताची कडेरी लास्ट म्हणटना आमगेले गर्भगृहाक वेंकटरमण गर्भगृहाक भंग समळली तेरेक निरूप येईल तवळी स्वाम्यांनी त्या पक्कनी कोणाक नमगूच्या जायनी आमगेले देवळा तर्फेन बसिले जनांक आमगेले तशें कसले जायनी 60 वर्स जालेले मात पळोवंक जायनी बारी परफेक्ट आसा तशें कसले ना बट आमी डेली वचून त्रिकाल पूजा करता जी ते ना तशेंच साध्यत ना म्हूण सांगतना स्वाम्यान एक उतर सांगिल्लें
ज्योतिष पट्टी जायना तशी तुमचे पळयाचे तशी बटमामानी याके आमगेले दोग जाण इंजिनियर्स तांणी सका वचून शुद्धार पळयतना कसलगी ज्योतिषशास्त्रांत येयले ते ताका ತೀರ್ಮಾನ येयलो आमगेले गर्भगृहाक भंग जाला म्हणटना देवळ जीर्णोद्धार कोरका म्हणलेक ते दुसऱ्याक अष्टमंगल प्रश्नाचे निगमन येयले तवळ ताके शिकर का म्हणलेले विशयांतू मगिरी सकडे आमी साधारण एक वर्स लास्ट देवतसलेक आमगेले परिहार काम ते साधारण आशेतू हिमाचल म्हणल्यावरी आमगेले समाजाचे जनचे आलपी तुरवर थंय साधारण हरिद्वार काशी कडेन कसकसल आमगेले मलगडा आमगेले तिले असेल सकट दोशाचे परिहार समाजाचे आमगेले स्वयंसेवक बायल मनशे चुल्लू मलगडे सकट कोडून ते वेळारी आमगेले गुरुवर्याले आदेश प्रकार आमी केले तनु मन धन आमगेले समाजाच्यान सकडे तांतू इनवॉल्व आमचो इनमेलेची आमी दोनी ऋतुसंहिता याग केलो एक आमगेले देवळान केले एक हरिद्वाराक केले थंय आमकां एक उर्वशी शापम उपकार म्हणटा जी मेळ्ळांतू तशी आमकां त्या परिहाराचे बाग जावन चमकल तवळी स्वाम्यांक ओड स्वाम्यांक गेले वृंदावनाचे ते दुसरे तांगेले हाजे दिसाचे उत्सव सेवा सकट करचे चान्स दिल्ली समाजाचे करचे ते भाग्य लागून आमकां मेळ्ळें हे सकट करतना ते परिहार एंड जावच्या वतना आमकां तांगेले पुण्यतिथीचे ते दुसरे संराधना ताजे उत्सव सकडी आमकां ते ताजे सेवेदार जावचे आशिल्ले भाग्य मेळ्ळें ते सकट जावन आमी ते दुसू एक दिसाचे एक्को आमी केले ते आमगेले साधारण 100-150 जाण फ्लायट ट्रेन बस सकट दोन चिमकलीचे डिसेंबर म्हयन्यांत सकडे ते सकट आमगेले एक जिवमानांत आमी विसरना तसले एक अनुभव जाल्यार हे सकट आसतना आमगेले स्वाम्यांगेले सकट चांगाक गेलोट आशिल्ले ताजे नंतर हे सकट जात्याची परिहार काम सकट जात्याची कांजेंगडा सोबून जीर्णोद्धारा विशीं प्रश्न दवरतना ते नांव मॅनेजिंग ट्रस्टी जावन चलपाक जाता मात्र स्वाम्यांगेले शयना रुमान आमी प्रश्न दवरतवळी कसगी आमगेले गर्भगुडी जीर्णोद्धार करून आसिल कडनची ते थंय समकुरूक आमगेले एज मॅनेजिंग कमिटी आमगेले बागान सोगून एक एफर्ट आशिल्ले इत्या म्हळ्यार व्हड जबाबदार कान घेवचे कसगी एक मनांत एक आसता जाल्यार ते घुवन तेन्ना स्वाम्यान सांगिल्लें कशें म्हूण सांगल्यार देवळ गर्भगुडी स्थानतले जावका म्हाका वचूका इत्या म्हळ्यार स्वाम्यांक केले अनुभव स्वाम्यान सांगले केड म्हळ्यार कडेन मटू ते एक बंद स्वाम्यांनी रोडा जाग सोडिल्ले आपास म्हाकशी जाग घेत आपास एक्सपेन्शन आयले तेन्ना म्हाकशी जाग त्या वेळार घेतिल्लो आशिल्लो तुकून मट ते रिटेन करूं जालें म्हण स्वाम्यान अनुभव आमकां सांगले जाल्यार आमी कशें म्हूण सांगल्यार मना भितरी ते समजल्यार कशी जाव येत न्हय म्हणलें आमकां जाल्यार देवान कशें लेखलें की स्वाम्यान ते भारी मुखार पळयलें आमी गडेरी कशें म्हूण सांगल्यार आमगेले देवळ स्वाम्यान आमकां उपदेश दिलो शिलामय कोरका आनी येवचे एक 500-600 वर्साचे आमगेले नेक्स्ट जनरेशनाक हे देवळ आनी कोरचें देवळ उपकार पडका म्हणलें रितीरी स्वामीन आमकां आदेश दिलो आमी प्लॅन कसो जाल्यार 15 मीटर तयार 15 मीटर आमगेले म्हाकशी आनी कसलो रोड एक्सपेन्शन आयल्यार सायडाक फ्रंटाक आमकां कसले प्रॉब्लम येनातले तशी स्वाम्यान आमकां तशें करका म्हणून ताका चांग राश येयली तशें आमी नव देवळ जीर्णोद्धार म्हूण सांगल्यार आमी तांणी बंदुवाचे नवे देवळात हे कन्स्ट्रक्शन कसलेय वर नातिले आत्ता असेल कसलेय वर नातिले नवे देवळ बंदूचे तीर्मान येयलो
तशी स्वाम्याले उपदेश प्रकार ते वेळार आमी मस्त देवस्थान सगळें स्वाम्यान आमकां सांगलें अमकें अमके कडेन वचून पळयात रे तुमकां ताजे आयडी मेळटा. स्वाम्यान भारी क्लियर सांगलें शिलामय थंय तुमी कडेन कसली आलोचना करूं नकाची ते मात्र फॉर द एनएचे मस्त सेंच्युरी सांगतो ऊर वच्चे म्हूण सांगून स्वाम्यान आमकां सांगलें. ताका वचून आमी ಕೆಲವು ದೇವರ ಕಡೆ वचून पळयलें. त्या वेळार स्वाम्यान आमकां गायड केलेले एक दोग जाण आमगे वटू आयिल्लेची आमगेले इंजिनियर ताका पळोवन आमी सादारण एक प्लॅन केले. त्या प्लॅन प्रकार त्या प्लॅन सकडी जाल्ले तवळी स्वाम्यान आनीक आमकां डायरेक्शन दिलें. तिरुपती आमी प्लॅन फायनल कोण केले तवळी येद्रा गोपूर ते चेंज कोरका ಈ त्यामळरी आमगेले देवळाक सकडी सादारण एक आसले गोपूर सकड कडेन आसरे ते आमकां चेंज करून जाय आमी सांग जाय स्वामी. ताजे नंतर आपास गोपूर चेंज चड टायम गेलो ते चेंज केले. सांगचे उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेले कांजंगाडचें देवळ नव जातना आमगेले स्वाम्यांक आमकां ते आमगेले इडी समाजाक अभिमान जावता तसलें देवळ जावका आमकां कांजंगाडाक म्हळ्यार तरी स्वाम्यांगेले मनान न्ही स्वाम्यान आमकां सांगलां आमगेले पेंटेवेरी आमगेले स्वाम्यान कितले प्रितीनीक कितले अभिमान दवरला म्हळ्यार दृश्टांत हांव तुमगेले हे विशय सांगता आसा. तशी नवेची तमिळनाडांनी ते गोपुरांनी आमी पळयता ते रितीरी आमगेले जाग्यार सेट जावं तशी ग्रावंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आसले गोपूर आमी प्लॅन केले डिजायन केले. सादारण सकडी प्लॅन करून आमी सगळे कोटेशन्स हाडयतना आतां कोरोना म्हळ्यार महामारी येयले तांतू आमकां सादारण एक 2 वर्सां एक विशय कसो म्हळ्यार आमगेले गांव केरळा तांतू इंडियांत हायेस्ट कोरोना एफेक्ट जावन आसले एक स्टेट केरळात. डेथ कॅज्युअलिटीज एफेक्ट जाल्ले मात्र न्ही आमगेले इकॉनॉमी वॉज व्हेरी बॅडली हिट. ते आमकां भारी आमगेले जिवनाचे एक सकट रितीर आमकां एफेक्ट जाले. सो आमकां ते वेळार कशें म्हूण सांगल्यार गव्हर्मेंट डायरेक्शन ट्रॅवल करूं ना. आमी कासरगोड डिस्ट्रिक्टाचे आमकां मंगळुरा वचना पेशंट्स मंगळुरा व्हरूं ना ट्रेन मंगळुरा वचना ट्रेन ना आमकां तसो आमगेले इडी जन्मांत तशे एक अनुभव आमकां येवचा ना. ते नमुन्याचे एक अनुभव आमकां येयले. ते देखून आमी हे सगळे प्रोजेक्ट आमकां पेंडींग दवरचे जाले. आमकां तसो आमकां केरळा आसले तितले कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन्स इंडियान विंगड खंयचे स्टेट्सान ना आसले. आमकां ते लास्ट मिनट थंय 100 जन 150 जन म्युनिसिपालिटी हेल्थ जनांगेले स्क्रुटिनीर आमी फंक्शन करचे 15 जन 20 जन ते सगळे सिट्युएशन आसले. कर्नाटकांत तमिळनाडू सगळे चिमकल म्हण जाल्यार आमच्या जन सांगताची हे तुमी कसले भिताची मंगळुरा तेरा 15,000 जन बंटवाळा तेरा 10,000 जन आमी सांगलें आमकां जायना आमकां पुजाक जना येवंक जाल्यार तेची कश्ट जाता. तावळी आमगेले गव्हर्मेंट कशें आसलें गव्हर्मेंटान एक कोरोना म्हणलेलो विशय तांगेले बाग सकड विशय आसूं जनांगेले अटेन्शन डायवर्ट करचें कितें मातसो कंट्रोल सांगला ते विंगड विशय सांगिल्लें कसो म्हळ्यार ते प्रोजेक्ट आमकां कंप्लीट पेंडींग दवरचे जाले. ताजे नंतर जाल्यार आमगेले भागासून ಸ್ವಲ್ಪ डिले आयले. ते डिले विंगड कसलें न्ही आमगेले मनान कसो म्हळ्यार व्हड प्रोजेक्ट आमगेले कॉस्ट आमगेले प्रोजेक्ट एस्टिमेशन म्हळ्यार देवळाचे खंयचेय एक भाग रिपेर करचे की जिनोदार इडी आमगेले देवळाच न्ही जेवका म्हणटना व्हड एक कॉस्ट लायबिलिटी प्रोजेक्ट कॉस्ट कसगी आमकां मनान तूं आमी सगळे उलोवन ಸ್ವಲ್ಪ लागून वच्चो जनांगेले एक सेंटिमेंट्स इम्प्रूव जाता दवरका म्हणून. तशें ते आमी स्लो जावन वतना आपास आमकां एक विशयांत हरिद्वारांत आमी एक प्रस्ताव घेवन स्वाम्याल्या की कोटेश्वराक म्हाका हांगा चिमकलीची मस्त गडबड आसले. स्वाम्यान सांगलें एक काम करा तुमी हरिद्वारा येयाची पोदवाळा ते येवचे सांगायची. तशें आमी तेजे स्वाम्यांक तितले म्हणटा टायट शेड्यूल हाय जाल्यार कोटेश्वरा जाल्यार ताणें सांगलें येया तुमी. तर ते प्रश्न जाता नाही आमी प्रश्न दवरचे दिसूची
आम्ही लेट करून लेट केल्यार कसं जातलें म्हणल्यार एक दृश्टांत आमगेले देवळा येयलें. तशी ते आमी स्वाम्यांगे लागीं सांगना तेलें मनपूर्व सांगना तेलें न्ही. कसं कितें जालें जाल्यार ते प्रश्न रावले. तशी आनी लेट केल्यार ते समजायना दैव न्ही म्हणल्यार रावले. स्वाम्यांनी आमकां सांगलें तुमी कसलेंय भिवचे नाका, देव आसा, तुमी उठ राबून काम करका, तुमगेले भितर कसलें गोंदळ येना अशें पळयाची, बाग सकट देव पळयता. तशी स्वाम्यालें न्ही तें म्हाका दिसता सादारण मे जून त्या टायमार आतां करेक्ट म्हाका उडोवंक आसा. ताजे नंतर आपास आमी ताजें काम सगळें केलें, कमिटी आपयलें, प्लॅन फायनलायज केलें. आमी स्वाम्या गेले आदेश प्रकार आमी नवरात्री जनरल बॉडीन तो प्लॅन फायनलायज केलें. ताजे नंतर एस्टिमेट केलें ताजें कशें कशें तें फंड रेज करूं येता म्हणल्या विशयांत आमी एक प्लॅनिंग केलें. तें सकयल करून आमी स्वाम्यांक आमी आपास मंगळूर कॅम्पा वचून भेटून आमी एक विनंती केली, स्वामी आमगे हाजे विशयांत मार्गदर्शन जावका, आमी एक व्हड काम सुरू करतना आमी कशें मुखार वचूं अशें म्हणले तरी आमी जमकेलेची भारी गडबड आशिल्ली दिसू. एक्चुली आमी वचचे नेक्स्ट डे आमकां स्वाम्यांगेले कॅम्प लिस्ट भायर देंवन ता म्हणलें थंय आमी आयकलें. जाल्यार कसं म्हणून सांगलें रे स्वाम्यांनी कसं कितें चेंजीस करून प्रितीरी आमगेले पेंटे बेरसून प्रितीर आमकां ते कॅम्प दिले. आदी ते तशी आमी सकाळीं वर्स दवरून रक्तर आशिल्लें ते दीस आमकां आयलो. हांव चेड हें करना. आतां आमकां काली आजी फाई सकट जावन आमगेले जिर्णोद्धारा भाग जावन मस्त सकडी आमगेले कार्यक्रम काल जाल्ले आज जाल्ले सकट जाल्ले. स्वाम्यांनी बरी प्रितीरी आमकां जावका जाल्ले काली लघु विष्णू हवन उत्सव काडूंक स्वाम्यान परमिशन दिल्लें. आज सकाळीं स्वामी आमी पावच्याक 5 मिनट लेट जालें. स्वामी सांगिल्ले टायमार म्हळ्यार स्वाम्यान कितले गंटे पावका म्हणलें तितले स्वाम्यान आमगेले देवाक शतकलशू लघु विष्णू अभिषेक तशीच सेव जाली. आज व्यास रघुपतीक आमगेले लघु विष्णू अभिषेका सेव जाली. आमी इतलो काम सुरू करूं वतना देवाले प्रित्यर्थ आमकां कसकसल सकट कर का म्हणून स्वाम्यान आमकां एक एक सांगली गी एक सूचन दिली गी ते सकट आमी केलें. स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें एक वचन कशें म्हळ्यार दुड्ड येता देव वाडयता जाल्यार जनांक ओट्ट करून एक काम सुरू जावन एंड जावसरी जनांक ओट्ट करून व्हरचें जबाबदारी. जन ओट्ट आसल्यार मात्र एक काम जाता. देवान तुमकां अनुग्रह कोरका म्हण जाल्यार तुमगेले इडी जनपदान ओट्ट जावन एक मनारी देवळ बांदूचें म्हणल्यार देवळा एक उद्देशार मात्र काम केल्यार जाता म्हूण सांगलें. ताका अनुसरून आमी सगळे आमगेल्या समाजा जनांक ओट्ट करसून आमी काम करता रसाची. आजी आमगेले हे फंक्शनांत एक सान रितीरी हांव ते एक प्रेजेंटेशन मीन करताची चेड वेळ कारणां एक 2 आमगेले देवळ आत्तासिल्या पेशी 15 आमगेले गर्भगुडी ताका लक्ष्मी वेंकटेश्वर गर्भगुडी 15 मीटर म्हाका वता तेन्ना ते शिलामय येता ताजें कन्स्ट्रक्शन सुत्त पावली तशी शिलामय येता ताज्या पेशी ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका वता. आतां तुमी पळय आमगेले मोहम्मयल गुडी ಸ್ವಲ್ಪ मुखार आसा आमगेले गर्भगुडी ताज्या पेशी म्हाका येता. आतां सुधींद्र कल्याण मंडपाचें किचन आशिल्ले कडेन सादारण देवील गूड येता. ताजे नंतर येद्राक गोपूर येता. गोपुरांत वसंत मंडप येता. तशी जी हांगा म्हाक्षी फर्स्ट फ्लोरार स्वाम्यांगेले स्वाम्यान येयल्या कॅम्पर्स हॉल तशी जी आमगेले समाज जनांक फंक्शन्स करूं आशिल्ले विथ लिफ्ट फेसिलिटी आशिल्ली फर्स्ट फ्लोरार सादारण 800 जनांक बसता आशिल्ले कंप्लीटली अरेंजमेंट्स आशिल्ले. तंतूची आमगेले शयना रूम पूजा रूम ते सगळे तंतू आमी एकोमोडेट केला. ग्राउंड फ्लोरार 3 घर 2 एग्रसाळी अशी सगळे फेसिलिटी आमगेले कॅम्पाक जावंक जाल्ले. मुखावेल सायडाक
आम्ही गोपूर केला तंतू वसंत मंडप येता साधारण 3-3.5 स्क्वेअर फीट आमकां जाग मेळटा तंतू आमगेले देवस्थानांत तशेंच सामाजीक संस्थेचे ऑफिसां देवस्थाना ऑफिसां तशी आनी गोपुरांतू हे स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें आसा गोपूर बांदितना आमकां तेर ना त्यामुळे एक दीस वर्साक देवान गोपुरार बसून पूज करता आसले एक आमी रिक्वेस्ट केलें तर स्वाम्यान तें पळयार म्हूण सांगिल्लें आसा तशी आमगेलें हे सकट काम आमी केल्लें आसा साधारण आमगेल्या प्रोजेक्टाक आमी 12 कोटी रुपये जाता आमकां बारी एक संकोच आसली कशी आमगेल्या सान देवळांत कशी करचें म्हूण सांगून स्वाम्यालो अनुग्रह आमकां आसा हांव देवळ बांदूं काय म्हूण सांगून महासभे उलयता ते दुसरो हांवें सांगिल्लें एक विशय कसो म्हळ्यार आमगे लागीं आजचें कॅपिटल कसो म्हळ्यार आमगेल्या स्वाम्याऱ्यांनी देवालो अनुग्रह आमी सगळें काम आमगेल्या मलगड्यान समेत 1975 चातुर्मास करतना ताजे नंतर सगळें दोन कुंभाभिषेक जाला ताजे नंतर बाकी आमगेले चातुर्मास सगळें करता कशें म्हळ्यार आमी आमगेले एक संप्रदाय आमी दुड्ड बांदून दवरुना तशें क्रम ना आमगेल्या देवळांत म्हळ्यार आमगेल्या समाजा जाणां कसं लगेच ते चमकल्यार बारीच्या आंगरी तेरी आमकां सहकार दिताची तशी आमच्या आंगरी तीर्थ समाजा खातीर खर्चिताची धार्मीक कार्य खर्चिताची तशी हे पण जाल्यार आमकां स्वाम्यांगेले देवालय आमगेले मलगड स्वामी दोन नासले सगळ्यांक गेले एक अनुग्रह आमगे तशें आमी सुरू केलें काम तें आमकां बारीच्या आंग रिसल्ट स्वाम्यान सांगिल्लें भई ते उतराक कितलें मोल आसा म्हूण सांगून आमकां आज मना वता आतां ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर आज आमगेले ब्रोशर रिलीज आसा आनी आमी आतां ट्राय करचो एक विशय कसो म्हळ्यार आमगेल्या देवळा वयरी आमगेल्या समाजा जनांक आपणापण आमगेलें देव आमगेलें देवळ तशी एक संप्रदायार आमकां मुखार वचूंक तशी आज स्वाम्यांक गेले दिव्य हस्तारी आज आमगेले त्या देवस्थानाचे ब्रोशर आमी रिलीज करता आसाची तशीची ताजे नंतर ते एक टॅग लायन एक एम्बलम तशीची हे आमगेले वेबसायट ते सगळे वेबसायट सगळे आमगेले चरक्यान सगळे बसून सगळे रेडी केल्लें आसा सगळे ताजे नंतर आमगेले सोशल मिडिया सगळे रेडी आसा आजी स्वाम्यांक गेले हस्तारी आमकां ते सुमूर्तारी बाग सगळे जाल्यार पांय धरून आमगेलें काम तो जाता कितले मट्टाक स्वाम्यांक आमगेले वेरेक प्रियतेनी ध्यास म्हळ्यार काल उत्सव जाता आसतना पक्कनी आमकां स्वाम्याले आपयले कमिटीच्या सगळे विचार सांगा आमी चमकली स्वामी निमगे वेरे तुमगे जाग्या मार्किंग जालें ना स्वामी मुन्सिपालिटी परमिट दिला हां आमगेलो सगळे डिटेल जावन निमगो न्हू शिलेज कसं केलं रे ना स्वामी आमी स्वाम्यालो उपदेश घेवन पांय सकाळी हे विशयांतू हांगा आमगेलें काम मुंद वचचे तरी स्वाम्यान जन विचार केला आमी लक्कनी तवळी तितले मात्र प्रीती एक आपणापण स्वाम्यांनी आमगेले कांजंगाडच्या कम्युनिटी वयर दवरलें आसा ते रीण कितें घालचे आमचें ना तिरसुजा जावचें न्ही तशीची बाग सगळे विशयांतू आमगेले जन आमकां सहकार दिता म्हूण आमी विश्वास करताची हे स्वाम्यान सांगिल्ले प्रकार 2 वर्स भितर कंप्लीट कर काम के प्रोजेक्ट आमकां दुड्ड जातले जाल्यार बाकी एक देवळ बांदितना कितले सगळे विशय जाल्यार स्वाम्यान काल आमकां सांगलें लेकीन तिल सुलभ ना रे जाता तुमचे कडेन उठ्ठ प्रयत्न करायची अब चेड मुखार सेना हे रिलीज केल्या नंतर आमगेले समाजात केलो जनांचा कडेन आजी हांगा आमकां सेवे समर्पणाक तयार जावन मुखार येयले जन आसाची आमकां हे प्रोग्रामाक सान गॅप मेळ्ळो देखून आमगेले समाजा जनांगेले सकडाल घरकड वचचें आमकां जाय न्ही देवस्थान निर्माण जाता म्हणटनाची मस्त जन आमी केलो जन सगळे आमगेले एकडे न्हू आमी ते करता जे करता जे आमी रेडी आसा म्हूण केलो फॅमिली सगळे आमगेले सांगिल्लें आसा तशेंच जनांगेले मात्र आमी केलो ऑफर्स घेतिल्लो आसा तांणी सगळे तांगेले फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटा स्वाम्यांगेले समर्पण करता आसाची आमी तांकां स्टॅगर्ड पेमेंट इन्स्टॉलमेंट्स करूं केला ते सगळे जाता तेन्ना ते सगळे जातना आमकां तुमकां मना वता आमकां
कंची सान टाइम भितरी स्वामेले देवाले अनुग्रह री आमकां कितले प्रॉमिस आयला म्हूण सांगून सादारण स्वामी मागीर सांग नाका जाता मागीर सांगुया तेवले हांव चेड आतां ಸ್ವಲ್ಪ टायम चेड केलो स्वामी इतले पूण सांगका जाता तेवले आमगेल काम ಸ್ವಲ್ಪ आमी स्लो आसाची मुखार वचनांची म्हणलें कसं की सान एक स्वाम्यांगेल मन आसले प्रितीन स्वाम्यान आमकां ते ಕೆಲವು ಬಂದು बिस्टायल म्हूण न्हय सांगील आसा ते सांगील तुका आतां आमगेल आमकां उपदेश दिवच्याक आमगेल्यागी बिस्टान सांगूक स्वाम्यांक मात्र ते अधिकार जाल्यार हे इतलें सांगून हांव हे विशयान तांणी मुखार सावन तुमगेल सगळ्याले सहकार आमगेल पेंटे कितें मागता आजी आमी हांगा कासरगोड पेंटेचे आमगेल देवळ जेवचे फुडें आमगेल मलगड्यांनी कासरगोडा वचून देवाक आराधन करचे आसले मागीर कसं की विशयान तूं आमकां हांगा देवळ जाल्लें तेवळे आमी आमगेल मलगडे आमी तांकां आपयले तांणी मस्त जनाची कमिटी जायल्याची कुंबळे देवळाची मस्त जन येयले आसाची मंजेश्वर देवस्थानाचे येयले आसाची तुमी सगळी आमगेल पेंटे वयर दाखयले प्रिती आमी ताका मस्त आभार देवन आसाची आमगेले समाजाचे एक युनिटी आनी तांकां वाडोवका म्हणून हांव ताका जावं गेले अनुग्रह दिवका म्हणून हांव स्वाम्यांगेले मागून घेता आमकां सांगिल्लें कसलेय जेवण आशिल्लें स्वामी शेम करता म्हणून म्हाका मेगा दोनूय तरां कोणी क्लॅप मारून जय कागाल वेदव्यास बादरायण गोविंदा लक्ष्मी वेंकटेश्वर नारायण गोविंदा भुवनेन्द्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज के श्रीमद बलदेव तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज के श्रीमद सुखदेव तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज के श्रीमद सुखेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज के कुंबळे महाराज के काशी मठ संस्थान के काशी मठाधीश के वेदव्यास बादरायण गोविंदा उमेश आता जर सुरेश कामत कोत
सेवा मंडल प्रेसिडेंट. ऑल टेम्पल असोसिएशन प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले CA M जगन्नाथ कामत आनी आतां उलयतांच. प्रथम जावनो कान्निगाड पेंटेचे देव लक्ष्मी वेंकटरमणाक नमस्कार करूं, तशीची महामायक नमस्कार करूं, संस्थानाच्या आराध्य देव व्यासरगोपती नरसिंहाक नमस्कार करूं, प्रातस्मरणीय परमपूज्य श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वामीले हरिद्वाराचे वृंदावनाक नमस्कार करूं, सगळे काशीमठाचे गुरु परंपरेक नमस्कार करूं. आजी एक आमगेल्या जिवनांतू एक उडगास दवरता तसलो दीस इत्याक म्हळ्यार हे लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थान ಹೊಸದುರ್ಗचे जीर्णोद्धाराचे प्रथम हंत आजी अपील रिलीज करूंक हांगा वेदिकेर आयिल्ले कान्निगाड चोयेरी कान्निगाड पेंटवेरी प्रितीन हांगा आयिल्ले आमगेले परमपूज्य काशी मठाधिपती श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामीले चरणाक वंदन करून स्वामीले अनुज्ञे मेरेग 2 उत्तर उलोवच्याक हांव तुमगेले धरता. एक देवस्थान जीर्णोद्धार करचें म्हळ्यार जिवनाचें एक व्हड भाग्य. म्हाका एक 2-3 देवस्थानाचे जीर्णोद्धार करच्यांतू डायरेक्टली जो इनडायरेक्टली ते विशेष जावन प्रारंभ जालेले आमगेले मुणकूर देवस्थानाचे, तशीची मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाचे, तशीची पुत्तूर देवस्थानाचे हे जीर्णोद्धारांतू फुल हार्टेडली म्हळ्यार एक मालगड्यान सांगोस एक 200 वर्स पयलीं बांदिल्ले देवस्थानाचे आज जीर्णोद्धार जाता म्हण जाल्यार आमी तांतू भागवहिसुच्याक आमगेले पूर्वजन्म पुण्य आसला मात्र साध्य जाता. हे आमगेले जिवनाचें एक व्हड भाग्य. इतक म्हळ्यार आज येतावळे गोकुल मोहम्मद सांगला म्हळ्याची आज एक कसन देवस्थान बांदितागी जीर्णोद्धार करतागी पुनरपी निर्माण करतागी आनी 500 वर्स ते देवस्थान सापडो वचनाची मोर दॅन दॅट ताजे भाशेन कितले चेड देंवन आसता बरोबर. तेन्ना आमी हांगा आज आसाची आमके हृदयपूर्वक जावन हांव भागवहिसुच्याक आमकां अवकाश मेळ्ळा म्हळ्यार हें निजावन आमगेलें जिवनाचें भाग्य. हे मात्र न्ही आज आमगेले सुरतकलचे काशी मठाचे सगळे जीर्णोद्धार कार्यक्रम जाता आसा. 7 मेन फुडें आमी एप्रिलांतू 8-9 मेन फुडें कार्यक्रम प्रारंभ केला. सगळेची आशिल्ले पोरणे बिल्डींग भितर लिकेज येता आशिल्ले तेवे तशीची आमी 2019 जी कोरका म्हणले केले ते तेन्ना 2020 कोरोना आयले. आमी स्वामीला वतना स्वामीन आमकां सांगलें कसं म्हळ्यार वयरात मस्त कोरोना येवन जनाक जीवन दुस्तर जाल्ला आतां नाका ಸ್ವಲ್ಪ मुखार म्हण आमी परिहार कार्यक्रम पुरो केला रे मुखार सुयार म्हणून. मागीर आमकां दिसलें आमी देवाक एक कमिटमेंट केला आपास ते देवाक आमी उतर दिला ते करताच म्हणून पयलीं स्वामीन आमी जम्मू काश्मीर आसतना ताजे भाशेन फुडेंची मंगळूर वेंकटरमण आसतना त्या टायमार स्वामीला विनंती केलें. स्वामीन आमकां आशिर्वाद दिले. लायक सुमुहूर्तारी एक शिलान्यास जालें. आजी काम जाता आसता कसं एक ಸ್ವಲ್ಪ ते आमी स्वामील मनांत कसं म्हळ्यार आमगेले एक देवस्थानाक एक व्हड गोपूर जावं का म्हणून आज हांव तुमगेले हांगा हांजे कान्निगाड देवस्थान पळयतनाची शिलामय गोपूर मुखारसून कितलो चंद दिसता म्हणल्यार आतां तुमी प्रेजेंटेशनां पॉवर पॉयंट प्रेजेंटेशनां पळयतना दिसता.
मागेले विनंती कसं म्हणारी आज मस्त जन असायची आम्ही मंगळूर व्यंकटरमण देवस्थान जिरोणादार टायमारी पुरा जनांना करसेवी कोरनो साधारण सगळेच ते बिल्डिंग आम्ही पोरणी बिल्डिंग ते काढताना सगळेच करसेवे निमित्त केलेलं आम्ही प्रत्येक चेल्डू रात्री चेल्डू होड्ड मालगाडे बैल मनशा प्रत्येकला येत असेल इथं म्हणारी आम्ही कसन काम आमगेले करसेवे निमित्त करता की तिथलं त्या दुड्डू ते देवस्थानाचे देवाल दुड्डू वरता तशी जी पेंट अंतू कानेगाड पेंट अंतू हांव पळयता कितले आतां इतलो वेळ जाल्यार सगळेच पेंट येवन रबला हांगा इता म्हळ्यार तांकां गोतूच ते स्वामेल आशिर्वादा निमित्त स्वामेले परिपूर्ण आशिर्वादा निमित्त हे कार्यक्रम चंद जावका मुखार सुनो ಅಂತ मी भाग घेवका म्हळ्यार एक मनस्थिती रे पूरा जन आयिल्ले आसाची मालगाडे संचेल्डो पूरा जन आयिल्ले आसाची आमगेले एक जीवनात सौभाग्य आमी पूरा जनांत भाग्य घेवया आनी आमगेलें जीवन धन्य करून घेवया म्हणून हांव सांगूक इश्ट पावता आज एक सुमार पट्टी आमगेले कमिटीचे आयिल्यांची फायनान्सा विशय उलोवचे खातीर आयिल्यांची प्रत्येकाक म्हण आमगेले एक फायनान्स म्हणटना तातूंत ब्लॅक व्हायट आसता ಕೆಲವು ಜನ ಭಯ ಆಸ್ತಾ ಆಮ್ಮಿ ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಮಣು कसले एक सांगचे जाल्यार हे देवळां हात भितर हांव म्हगेले प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स पळयलें पळय खंयचेय देवस्थानाक कसले तोंदरे डिपार्टमेंट देखून आज ते येनी मस्त देवस्थान आमगेले समाजाचे मस्त देवस्थान जिर्णोद्धार जालेलो आसा हे देवाल काम जालें निमित्त पक्कनी एक दोन देवस्थानाक खंयचे आमगेले उडपी जिल्ल्याचे एक देवस्थानाक एक इन्कम टॅक्साचे प्रॉब्लम आयिल्ले तेन्ना देवाल काम म्हणून स्वामीन आमकां सांगिल्लें वयर ऑल टेंपल एसोसिएशन आसा तुमी मुतुवर्जी घेवन ते देवस्थानाक ತೊಂದರೆ येना तशी पळोवका म्हणल्यार तेन्ना आमी ते एक मनस्पूर्वक जावन काम करून कसन तो ತೊಂದರೆ लागी ते निवारण जाला इता म्हळ्यार देवाले स्वामीले आशिर्वाद आसतना कोणाले प्रॉब्लम आमकां येना कोणे आमी भिवका म्हणूना आज तुम्ही कोणे भिवका म्हणना हांव एक 15 दीस फुडें कमिटीच्यान ताजे पयशे फुडें आमगेल्या ऑफिसांत 2 फावटी आयिल्लीची तदनंतर पयरी हांगा कानेकाडांत येवन प्रत्येक आमगेले कसन मार्गदर्शन आसा आमगेलें कर्तव्य तांणी मस्त थँक्स सांगताची हांव सांगलें थँक्स सांगचें काम न्ही इत्याक म्हळ्यार देवाल काम करूं येतना आमगे एक हुद्दे आसा टेंपल एसोसिएशन अध्यक्ष म्हळ्यार एक हुद्दे आसा ताजे पयस चड कसं म्हळ्यार आमी एक शिकिल्ली विद्या आसा चार्टर्ड अकाउंटंट्स विद्या ते आमी शिकिल्ली विद्या खंयचेय संस्थेक ते यूज जाल्यार ताजे तितलो व्हड भाग्य आमगेलें खंयचें ना हांव सांगलां तुमगेलें देवस्थान कितें ते जिर्णोद्धार जावन पुनर्प्रतिश्ठा जाता दिसकी त्या टायम ते खंयचेय फायनान्सा विशय आमगेले निमित्त खंयचेय टायमार 24 hours टायम सांगला पुरो तुमगेले हांग घेवन तुमी ते येवका म्हणना हांग घेवन तुम कसन सूचना सलहा दिवचे आसकी आमगेले परत सूचना सलहा दिताची ताजी पुण्य ಸ್ವಲ್ಪ आमकां मेळ्ळो म्हणून हांव सांगिल्लें आसा खंडीत त्या उत्तरा पास हांव पुनरपी सांगता हे सगळे कार्यक्रम प्रोग्राम आज आमगेले हे जिर्णोद्धार जावता दळसी आमगेले आडಳಿತ मंडळीक तशीच हांव तांकां सांगता कसं म्हळ्यार आमगेले निमित्त कसन सहकार जावका कसल कन्सल्टेशन जावका आमी एनी टायम एनीवेर आमी रेडी आसाचे म्हणून एक सांगता इत्याक म्हळ्यार म्हाका एक कर्तव्य ताजे पयस सोड कर्तव्य कसं म्हळ्यार हांव शिकिल्लो बोनेन स्वामेले आश्रमांत बसरून रावतो ते शिकिल्ली विद्या आज म्हाका हे इतले एत्तराक येवच्या कारणाची ते 2 वृंदावन येद्र राबून वेंकटरमणाक 2 वृंदावन पांय पडले निमित्त ते देवाले स्वामीले आशिर्वाद परिपूर्ण आशिल्ले निमित्त आज म्हगेल्या जिवनांत इतलो वयर आयला हे केन्नाय मनां दवरून न्हू संस्थानाक आनी देवस्थानाक देवाले कसनय काम करप आसल्यार आमी चंद रितीर कोरका म्हळ्याले मनां दवरून घेवन हांव करता आसा देवाले स्वामीले आशिर्वाद आमगेलो परिपूर्ण आसो देवा स्वामीला उलयलो कसले चूक जाल्यार एक स्वामी क्षमापण दिवका म्हणून स्वामीलागे मागून 2 उत्तर राबयता वेबसाईट इनॉग्रेट करता आसा ते वेबसाईट डेवलप केलेले आमगेले विनोद आनी सत्यनाथान मंगळूरांत एक असोसिएट कोरून मस्त दिसता न्ही विनोद बँगलोरांतून येवन मंगळूरा राबून ताचें काम केल्लें आसा
नेक्स्ट लोगो रिलीज करता सुद्धा आमगेल देवळ आमगेले देवस्थानाचे लोगो टॅगलाईन जेवण आम्ही ॲक्सेप्ट केला. हे लोगो तशी वेबसाईट आणि ब्रोशर हाजे खातीर काम केलेले सर्वात मना काम केलेले कोटचेरी सत्यनाथ शिवानंद पै नीलेश्वर राघवेंद्र गंगाधर ಹೊಸದುರ್ಗ ಗಣೇಶ್ ಹನುಮಂತ್ ನಾಯಕ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ವಿನೋದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಹಂಗೆಲಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂಗ್ತ. प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळ्ळेल्या सर्वांक प्रितीन आशीर्वाद करतात. आमगेल देव म्हळ्यार इतलें आमगेल गामच्यो आमगेल मालगड्यान बुजिल्लो आमी बुज्जूच्यो आमी आराधन करच्यो आमगेल मालगड्यान आराधन करून तांकां पावलोल देव आमकां पामच्यो देव म्हूण आमगेल देव म्हूण सांगचे. अर्थात आमगेल इश्ट देव म्हूण सांगतात. इत्या आमगेल मालगड्यांनी आमी खंयची वैष्णव संप्रदायाचे आमकां एक इश्ट देव जे आमकां आमगेल म्हणजे आमकां आमगेल समाजाक आमकां सर्वांक आराधन करूंक एक देव जे आमकां आमगेले आचार आसा आमगेल विचार आसा तो रक्त तशी एक जे आमकां एक देव जे आमकां कोण तो वेंकटरमणू खंयी काडा प्रधान आमकां देव वेंकटरमण. आमी सर्वे मुळकी वता ती आमकां सर्वांक दिसची तें नरशिंमू म्हूण जाल्यार तुमी तें पळया श्री वेंकटरमणाट टेंपल मुळकी इत्या प्रधान आसूचे तो नरशिंह मागीर उल्लाल हांगा लागींच थंय कोण वेर आसूचे वेंकटरमण आमकां सर्वे वेंकटरमण इश्ट देव. कारण कितें दोनी कारणान म्हूण सांगतात. एक कसन म्हळ्यार आमगेल यादवीन स्वाम्यांनी कसल की थंय तिरुमलांत विजयन स्वाम्याल भोट्टो विजयन स्वाम्यान पूज केल्या व्यासरायाल शिष्य व्यासरायान 20 वर्ष केल्या म्हणस 12 वर्ष चरित्र सांगता. थंय म्हणल्यार भट्टपुरा धाम गेलेले म्हळ्यार श्रीनिवासा पुज्जूक जाय न्ही खंय भारी खडक घेवन राबिलो खंय बा आसता की व्यासरायान वचचें ना थंय पुज्य करूं जायना खंय. वेंकटरमणान देवाक व्यासराय स्वाम्याक मुस्तील गेलो खंय मागशी पुज्य करूं जायना म्हूण उग्र रूपार आसा. आतां तेंची चरित्रच ते वेळार व्यासराय स्वाम्यान खंय देवाल पांय न्हू म्हाका लागल्या कांय तोंदर ना पुजिता वचून वापस पयलें खंय मागीर खंय तांणी पुजा पद्दती कोण व्यासराय स्वाम्यान दिल्लेली. आयज जाल्यार शुक्रार अभिषेक आसा गुरुवाराक आज जाल्यार वेंकटरमण म्हळ्यार ते वीर वेंकटेशू म्हूण अत्यंत अजान आसता. जाल्यार तशी पुजा पद्दती करून दिलेली व्यासराय स्वाम्यांनी तांगेल शिष्य तशी
विजयन स्वाम्याला भोट्टू आमगेले यादवीन स्वाम्यानी देवा पूज्य केल्या तेदुकून आमकां प्रधान जावन इष्टदेव वेंकटरमणू आनी एक कारण तें म्हळ्यार तेच विजयन स्वाम्यांनी कोच्चीन वेंकटरमणा प्रतिष्ठापन करून कसनकीची तांगे लागीं आशिल्लो देव तो तांगे आशिल्लो तो देव कसन जाल्लें म्हळ्यार तांगेली आमगेचेर प्रितीन फुडें त्या आमकां मुद्राधरण दिमकादी उतरादी मठादी अथवा पूर्वादी मोडू म्हण सांगता ती कुंभकोण मोडू आजी मंत्रालय राघवेंद्र मोडू म्हण सांगता ती तांणी येन दिमकाम तर विजयन स्वाम्यान आमगेल समाजाचेर प्रितीन थंय कोच्ची चातुर्मास केलेलो त्या वेळेर तांगे लागीं एक देव आशिल्लो तांगे पिळयेन सोडून चंद्रगिरी राय तो आराधन पूर्णता देव मगेरी काम रामचे गाव जे साम्राज्य नष्ट करता त्याची कडकाले एकाला छोटा स्वप्ना दिसते एकाला निक बायन तू गेले विजयन स्वाम्यानी ते वेळेर तशना एमचण तांगे स्वरूप एक आर्डर बिल के स्वरूप आर्डर बिलो मागीर वच्चे जायना खेंपा कसन गेल्यार वचना मागीर विजयन स्वाम्याक कळ्ळें पलकेन दुखून ललकेन दुखून देवले पलकेन दुखून डोळा डोळ पळोवन जाणी स्वरूप तो स्वरूप वता तांणी थंय मागशी गेली गे मागशी वच्चे आनीक तो एक बायंत देवलो तांचो दुखून मागीर पळय रे तांचो दुखून मेलोलो देव तो वेंकटरमण तो जाल्यार स्वयंभू सांगता ती तशी आशिल्ले कारण आसा आमी थंय विस्तार न्ही करूं वचना ती तो देव तांगे लागीं आशिल्लो ह्यो देव पळोवन जायना आमगेल्या मालगड्यांक भारी छंद आसा वेंकटरमण आमकां जामका म्हणून निमगीर तांकां दिमच्या तयार ना ते तांकां जाम मेळ्ळो देव तो ताचें चरित्र तांकां कळटा दिमच्या तयार ना ती जाल्यार आमकां दुखोवन जागे तयार ना ते तांणी एक कंडिशन घालें कसन कंडिशन म्हळ्यार हे सगळे विग्रह पुत्तळ भोर निमचे तशें जामका पुतळ म्हळ्यार 24 कॅरेट बंगार आज कोणाक कळना तांगेल मन ना तशी नित्य किरीटा वयर वचन भंगार सकल वता राबनाम एक मनीस सोड सवकार माळप पै म्हण सांगता ती ताणें मस्त भांगार घाल राबनाक मागीर प्रश्न दवरलो केंपा प्रश्न दवरचे आनीक तो एकल्याल ज्यान रब्बना देव सर्वांगेले ज्यान रबता मागीर प्रत्येकल्यानय तांगेल भाग घाल तूं मागीर पळोवन जायना मेळ तशी मेळ्ळो देव तांणी आमकां दिल्लें दुखून आमकां दोनी कारण वेंकटरमण इश्ट देव जाल्लो अशी दोन कारणान आमगेल्या समाजाक इष्टदेव वेंकटरमण जालो तशी तो आमगेल देव प्रत्येक गांवांत पळया वेंकटरमण इष्टदेव आनी खंयचे समाजाक आमगे सौभाग्य पळया की आमगेल देव खंयचे एक समाजाक खंयचे काडा इष्टदेव इतल्यो खंयी गांवांत गेल्यार इष्टदेव वेंकटरमण म्हूण आसा की खंडीत ना म्हणून सांगुयात इत्या 200-150 देवस्थान हांगा देखून वचा कण्णूरा वचा थंय वचा हांगा वचा पुरा एकर सावथाके वचा एकर नॉर्थाके वचा खंयचे समाज काडा आसा की ना म्हूण खंडीत सांगुयात आमकां इत्या तशी आमकां वेंकटरमण तशी प्रीती आमकां आमगेल्या समाजात सौभाग्य 200 मिनिमम 200 देवस्थान आसा वेंकटरमणान आमगेल्या समाजात खंयचे समाजाक आसवे ना तसन एक वेंकटरमण आमगेल देव म्हण हांगाय वेंकटरमण यो वेंकटरमण खंयचो इनोळी फाणेमुंगला लागीं एक गांव आसा इनोळी
थंयचे देव आशिल्लो ते देवस्थान कसं की आमगेल नाम पाड पडले नाही मागीर बोन स्वाम्यान थंय वच्ची न्ही मेळ स्वाम्यान ते देवा हाडलो न्ही क बसरू रांदवरलो तवळ हांगा देवळ ना तवळ सांगिना हांगाच्यान बुराक कासरगोडा वचूका देवस्थानाक हांगाच्यान थंय नुकून थंय वचूका ते राम आता पर तिका 1.5 वर्ष तिकी रामा प्रतिश्ठ जा वेंकटरमण मागीर वर्धेन स्वाम्यान प्रतिश्ठ केला तशी हांगाच्यान पुरा थंय वचूका कारणांतरान आमगेल गांवांत एक देव जे आमगेल समाजाचे व्हड आमगेलो असतो तो आमगेलोच ते भेदभाव खंडीत आमगेल समाजाना जाल्यार आमगेलपणे आपणेपण शेड आमगेल गांवच्या देवाक भेद ना पळया भेद आसा जाल्यार आतां कुंबळेचे आपयताय ना तेजे आपयताय ना कारण इथे आमगेल समाजाच्यो देव आनी आमगेल समाज कशी ते एक बर घेता वतात हे लिंग करून दिलें कोणे स्वामीने असो सगळी तत्व आमगेल एक देवळ आमगेल देव आपणे पण पळया थंय आसलो आमगेल गांवांत एक देव आमकां आमगेल दिसना थोडा आमगे निमतनी थंय हें कळना आमकां ती आनी एक देवळ जाय आता घर आसा घर आसा ती एक घर पुढे हे आशिना का सांगता फॅमिली व्हड घर व्हड ताजे संतोष विंगड मनान दिसता एक घर आमकां घेतल्या री म्हण नाका सोडा आमी एक भाड्या घरा रावता ती मनशाक हे भाड्या घर आम केदराय वचूका म्हणटा ती ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದು ಅಥವಾ ನಪ್ಪೆಲ್ಲರ ಕೆದನ ಹುಡುಗ तो विंगडता आमकां विंगड उलयता ये भाड्या घर हे मागीर केदना एक भाड्या घराचे मनान दिसता आमगेन एक दवळ जाय आमगेन एक घर जाय तशी आमगेल गांवांत एक घर जाय आमकां स्वार्थ न्हय तो चांग स्वार्थ एक गोल एक लक्ष्य आसा जाल्यार मात्र आमकां जिवनांत सार्थक साधन करूं जाता लक्ष्य ना जाल्यार खंडीत जायना तें कशी वता हे मन आस महा चोरमीन साधन तें आतां तुका एक लक्ष्य ना आतां कांगद कोनू कासरगोडा चुमकून लक्ष्य ना एन्ना टायमार किती करता तो लक्ष्य ना जाल्यार टायमाक आज आतां 8 घंटे फाय 8 घंटे भितर थंय पाम काम म्हूण लक्ष्य आसता जाल्यार मात्र 8 घंटे पंपता ताजे फुडें पंपता ना बाप कासरगोडा पावला जाल्यार थळ वता ते हांगा तुगून कासरगोडा वचना मन तेकड वता एकड वता कोणकी वाटेर मेळ्ळो तागेल उरलें आनी थंय थोडे गेलो आनी लक्ष्य तुका लक्ष्य ना जाल्यार जीवन सार्थक न्हय तशें आमगेलें आमकां जाल्यार एक देव जे आमकां लक्ष्य आमगेल गांवांत एक देव जे आमकां आमगेल आपणेपण जे आमकां तो देव जे आमकां म्हणयल्यार ताण रबच्या कितें आमगेन दवळ देवान रबच्या जाग्याक आमगेन दवळ तशी हांगा खसनकीची आमगेल गांवांत एक देव जे आमकां आमगे आपणेपण जे आमकां आमगेन समाज वाडतस आजी कासरगोडा वचूका जाल्यार फुडें
तर आप जाय ना आमगेल गावांत आमकां जामका मलगडे आनी चांग उद्देशान कोणा लिंगूचे आमकां कित्याक धर्म सांगच्याक धर्म गरोवच्याक ते खातीर कसनकीच व्हड बोन स्वाम्यानी कितले व्हड मन कोर तांगेल तें आशिल्लें देव खंय बसरूर मठान थंय आशिल्लें देवाक हांगा हाडून तावेळी हे गांवांत आतां तांतू बरें न्ही नस आतां पळय न्ही आमी कांय शक्ती न्ही ना जाल्यार व्हड मन नासी आमगेली कसन येना कसनकी एक तणा माड नाका हाडतसीन तो तणा माडसीन आमगेले स्वाम्यान सांगून इतली देवस्थान जिर्णोद्धार केलो चेंपीन व्हड स्वाम्यान फिरवे वचन कशी मिंगल्यारी तणा माड गे दवळ स्वाम्यान आपयले गे तांकां इतरे आमगेल घर व्हड आसा आमी छान छान हे घालता रवळार बांदिता ती आमगेल देवाक आतां तणा माडाचे आमकां हांवें जय स्वामी मागीर तन बांदीन न्हय सांगीन न्ही तें आमगेले स्वाम्याल कालाकी आंगाय जाल्यार री सणा माडान कसनकी एक सान कोन आमगेले देव आमकां आराधन करची दिसचें आमकां आमकां कित्याक दवळ आमगेले आचार विचार रब्बूचे खातीर आनी देव आमकां बर करता सांगता ती विश्वास पॉझिटिव्ह व्हड आसूचे समाज इते म्हण हिंदू सनातन धर्म आनी खंयचेय न्हय ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರುಂಡೋ ನಂಬದೇ ಕೆಡಲಿ विश्वास दवर तो विश्वास दवर नष्ट जाल्यार नष्ट जाव म्हण तो विश्वास आमगेले मलगड्यांक आमगेचेर कांय ना शक्ती जाल्यार आमी करता न्ही चांग रुपार करता न्ही तशी मलगड्यान चांग मन नकोर हांगा एक दवळ मंदिर ताजे निमित्त जनपद के आरांभिने मागीर प्रारंभ दवळ जाल्यार जनपद वाडयली देवान बर करूं आरांभिने मागीर वर्स स्वाम्यांनी वापास 1920 प्रतिश्ठा केली वापास 63 प्रतिश्ठा केली सानगांव आज होडगांव सानगांव न्ही सानगांव म्हणल्यार कांजंगाड चूक जाता आज होडगांव आमकां दिसता 450 घर आमगेली चड सुगा आज होबळी रिलेश्वर इत्यादी बरा ओट्टू कोर होडगांव न्ही देवान तुलें बर केलें कसलकी स्वाम्याल चातुर्मास हांगा जाल्लो ताच्या नंतर आनीकय देवान मस्त बरेंपण केलें व्यापार वहिवाट करची जनपद चडली कुंभाभिषेक केलो वसंत मास केलो आनी के बर जालें विशेष बर जालें मागीर 2016 तूं चातुर्मास जालो आमगेलो ते वेळार कसलकी एक जाल्लें निमगेन एक प्रश्न दवर का जायत रे प्रश्न दवर आंगरा बना अष्टमंगली दवर का अष्टमंगली दवरलो चिंतन आय जालें परिहार जालो मस्त परिहार सांगिलो हातूंय व्हड म्हळ्यार स्वाम्याल अनुग्रह आमकां चिंतन जाल्ली परिहार जालो ते प्रश्नेंतूच येयलें की जिर्णोद्धार जामकां हे सब्जेक्ट ना हांगा प्रश्नीक न्ही तेश जाता तशें जालें नासत आमी नेमगे ना रे म्हण नाजाल्यार शास्त्र पटी जा आमकां ना हें आमकां ज्योतिश म्हळ्यार वेदांग वेदाची दोळ आमी सांगता ती चक्षू आमकां सन्मार्गार व्हरचें केन्नाय ज्योतिश पटी जायना ज्योतिश सांगचे पटी आमच्या बरो शास्त्र पटी जायना शास्त्र सत्यच ते ताका काय जाल्यार संग म्हणटा ती निमित्त गवळ का पुरा सांगता ती
ॲस्ट्रॉनॉमी ॲस्ट्रॉलॉजी हे सगळं सत्यच ते मी काही जणाला अनुभवतो पट्टी जाम का एक नाले ज्योतिष पट्टी जाम का एक नाले ये पट्टी जाम का कच्चे ना ना स्वामी बड मामी सांगतात ना विश्वास ना बोलो भी आ रहे पेटे ने तब संगीत इंजीनियर आवचिन पडले ने पुरा झाले ते पुरा माती पुरा गेली आखी बाजे माती गेली आखी लो याचे सगळं प्रश्न सांगीने ज्या लितले उगी जीर्णोद्धार कोर का म्हण डेट दिले आमक सर्वे भय भय आम्याचं बार सरने आणि अष्टमंगले प्रश्न दवरून परिहार करू आज तू सांगता असं जीर्णोद्धार करी म्हणून कोण करची आहे हमको एक संशय देव आमगेल करान करत की ना की कोरोना एक नाही वान मात्र बा भैया सहज सहज एम का झालं नाहीच मुखारशी तर गेली तंतुमध्ये ते परिहारा कितकी बलानं कोणाकी एक व्यक्ती का एम च्या सुरू केलं दर्शन अंगदान जू सुरू केलं आम गेले की स्वामी आता अरे त्याशी निजामच्या जाय ना ते ज्योतिष पळवून का आम्ही ते पळवून तीन जाय ना सत्य की नाही की म्हणून कळची कशी आणि ते वय की नाही की ए यार होगी दोवर का समजायत अंगे आम हरिद्वार आया इतिहास स्वाम्याला निग्रहान जाम का हरिद्वार आय नी प्रश्न जल प्रश्न देवस्थान आज आजे पण दर्शने संबंध पा अशी आम्हीच जाम नेमकी नाही एकदम पुढच्या चान्सेस असं मरे पोडवसीन चान्सेस असतं पुरा मत करपित असं ते दूस ना बरं मुखम मनसिंदे कन्नाडी हस्त असं ती पुरा जने आणि पुरा एक काम केलं ना ते दु सकाळी प्रश्न धवर सकाळी अंगे एक रूग पडला रूग पोणू शेड्ड गेल्या देवस्थानाचे स्वामी आय सकाळी का रे मुक्काल एक संभव झालं स्वामी पावणे सत्ताक इतल्या रूग पोणू येन जाल्या शीट गेल्या आणि ते मोडल्या आम्ही हे मुडी वेक्यान दवर मुडी कोण दवरू क बंद कोण दवरू प्लॅन केलं स्वामी हे ज्योतिष पट्टी सांगा ना काही पेरचे पेर आम्ही गेला दशमानोत्सव हरिद्वार ते तू सकाळी दाखवली ती की देवकरी निमित्त दाखयता वेळ कोर नका तशी मुखारशिली आज कसन कीच ब्रॉशर होडी जबाबदार आज तकून प्रारंभ जाता सर्वे समाजाक हांगा आमी सांगीन आमगेल देवू म्हण आमगेल दे आमकां भेदभाव ना आमगेल समाजाक ते व्हड भाग्य दिल्या देवान लागीं गांव आसा थंय बर जेत जाल्यार आमी मेळटा ती इथे आमगेल समाजाचो आमगेलो देवू आतां पळय खंयचे तो गांव होसंगडी सानगांव तो जाल्यार सानगांव 8 घर आसूचे तांणी 15 वर्सां तकून निमगीत आसय केदार जिर्णोद्धार करचे मागीर आमी सांगिना हे केदार ये न्हू आमगेले न्हू लोणचें आमी तें कोरया हें कोरया म्हणून आमगेलो समाज कसं की मालगड्यान केलें पुण्या काम हें संस्थान करून दिलें तांगेली ती दीर्घ दृश्टी होडी इथे आम्हाला आमगे समाज सरे म्हणून तांकां आयकलता न्हय आबेशी म्हणून कळच न्हू ते खातीर इत्या हे खातीर स्वामी इत्या प्रेरणा दिताय न्हू एक फाटी मागशी ती की पुश अनेक अनुग्रह तांणी येयली लास्ट येयली कोण कितें म्हण सांगीन लागीं हाका काड रे गोपी लागीं काड सिद्धापूरच्या तांकां लागीं काण करा सिद्धापूरच्यान मागीर केलें मुखारशी साण एक दवड म्हूण भायर सरलें न्ही
देवान होड करून घेतले तो सुकुमार शेट्टी येयला आमगेली इतले आम्ही तो सांगीन उतले ये सान गावा उतले होड दवळ केल्या होड अचीव आमी कोणाली वच्चे ना आमी न्यू तुम्ही कोणाली वच्चे ना मग खंय वच्चे मात्र नाही दुसऱ्यांक दिसते न्ही आमी आमगेले समाज आहे गुण कसोलो म्हळ्यार आतां काय कळटा ताणें सांगीन इतले म्हण आमगेले लागींचे गांवांत तूं एक भर जेत जाल्यार आमगेले समाज तातूंत भाग घेता ती म्हण आमगे न्हय आपणेपण आमगेले देव म्हण कितले असो आमगेले भितर लढायो मारू पेट्टू पुराच पेट्टू जायना इथे आम्हाला ते भैय आसा ते ब्राह्मण न्हू आमी उत्तरान पेटू जाता उत्तरान जोर जोर पेट जाता तो पेटू होडू यो पेटा पशी सर्वे करता ते जाल्यार एक छान करचे ना आमी सर्वे एकट जाता ती होड भाग्य आज जी जाल्यार वोर नाल्या कारण ते आमगेले रक्तांत आसा ते देवान दिले न्हय आतां आज्यान केले न्हय नात्रा म्हूण आसा आमगेल्या आज्यांनी कितली की पुण्य केल्या ते पुण्या बल आमगेले आसा ना हांवें देव वाडयता आमी मस्त पळयन आसा आमगेल्या समाजांत एक विद्या आसा ते म्हण यंग जनरेशन मुखार येना म्हण खंडीत मुखार आसा ती इत्याक म्हळ्यार आमगेल्या समाजाक एक गुणूय आसा मालगड काम करचें आमी मातशें सुचें कितले की लोक आनम तांगेले कितले की केन्ना गेले नंतर अनेक इतिहास तांकां रब्बेना देव रब्बू दिना एमचे तशें करता कितले की आमकां उदाहरण आसा मागीर रगत हुना सुचना आमकां हें कांय नाका मागीर रगत थंड जाता मागीर देव वाडयता आसना संकट बंदाक वेंकटरमण तशी हांगाय जाल्यार आमगेल्या समाजा गूण तो सांगता ते आमगेल्या समाजा होड गूण आमी खंयचेय आसच्या पुरो तशी हांगाय जाल्यार होड एक दवळ आमी भिता ती कारण ते आमगेच्यान करूं साध्य जातवे बेल्ली सारकी कोण आतां एक काम हेजे घाली एक आमी सांगता ती विशेष पेंटेक कसले भिन्न अभिप्राय आसच्या पुरो आमगेलो समाज 8 जाण घर आसा जाल्यार 8 अभिप्राय आसतलो आमकां नावें खंडीत आसा तुमगेलो ऑफिस आसता ती ऑफिसान तूं नावें ऑफिसान तूं कशें कितें कित्याक नांव कंप्युटर आसा ताका सारकी हेड म्हूण आसता ते ग्रुपाक आमगेले ते हेड आसा आमी हें हेड आसा आमी म्हूण सांगता ते आमकां कळना तें कसन म्हूण हेड तो इतली करता तांगेले भिन्नाभिप्राय सुचना तो क्रोडीकरण करून ते मुखार व्हरता हें जाम काय जालें ना तुमगेले पेंटे मर्याद आसा गौरव आसा कितले की कार्यक्रम पळयन आसा एकत्र जावन केले नासा कुंभाभिषेक ज्या वेळार कुंभाभिषेक चर्चा जालेली आसा ना म्हणून सांगना ती आमकां काय कळटा ताचे फुडें की 100 वर्ष घे 50 वर्ष जाता म्हणून महाविष्णू केलेलो सुरवेक 2011 दांदू फर्स्ट टाइम गेले हे दिग्विजय स्वाम्यांनी मंगळूरच्या नेमक्यान होगी भायर सर फर्स्ट येयलेले ते वेळेर हांगा ते वेळेर जाली चर्चा मागीर ते हाका कळ्ळार खंयच्याक कुंभाभिषेका ते वेळेर चर्चा जाल्या जाल्यार ते कार्यक्रम आमच्यान पुराय एकत्र जाले चातुर्मासा वेळेर तशीच सर्वे एकत्र जावन केल्या ते एकत्र जाम गा हाज्या पशी होड भाग्य खंयचेय ना एक दवळ मांदूची मंगलार होड खंय ताज्या पशी 10 दवळ मांदूची पुण्य खंय देवस्थानात जीर्णोद्धार ते मनावरा आमगेन सौभाग्य आनी 100 वर्षांक 50 वर्ष निमणा आमी सांगना रे मनाक गेलो तुका 100 वर्षांक म्हळ्यार तुका जावो तुगेले नात्राक मेळ्ळ्यार मेळ्ळें असन सौभाग्य तुका मेळ्ळ्या मनस्पूर्वक देवाल सेवा कोरका सर्व विशयान दुड्डू एक न्हय दुड्डू देव वाडोवन घेता आमी लेखता ते दुड्डू म्हूण दुड्डू न्हय लेक मन लेक प्रीती लेक तुमी केल्या लोक आमगेले देव आमगेले दवळ म्हूण ते मनांत प्रितीन धरचें चंद रुपार धरचें आमी करता ती चांग रुपार करता ती आमगेले गौरव एक उण आमगेले पेंटे गौरव उण दान करता ती
ते मननान करा. एक विभाग कोर काम करूयात कितल की असं आता मंगळूर असेल तांणी एक चूर काम मो दुसऱ्या दिनी गोरदिमचे तांणी त्या चरक्याने रात्री फाल्यां बायल मनशांनी ते करचे चरक्याने होण वाम दवरचे बायल मनशान तांकां जाम काय जालें नाही की रांदप कर न्हू तें कर तांगें हेल्प करचें आज उलट जालें यार बायल मनशान थंय काम कर चड करचें ददल्यान न्हय आनी थंय म्हूण मात्र न्हय पुरा कडेन सांगेन तत्व केल्या तशी आमगेल भाग्य ये आमी कितल काम करू जाता कितलें करका देवान दिल्लें देह ये ತಾನು ನಿನ್ನದ್ದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದ್ದು ಸುಖ ದುಃಖದು ನಿನ್ನದ್ದಯ್ಯ ನೀನು ದೇವ ಅಂದಿಲ್ಲೇಂದೆ चांग रुपारी आमगे जमचे कर सेवा म्हणटा न्ही सांगचे रे आमी देहा अंध करची सेवा कर सेवा मला हात कर जरा हात म्हूण हातान करचे हातान मात्र करचे मत्यान करना मत्यान काम होड खाता बशी सांगेल देवान दिलें देहाक आमी विशेष जाम कोरका जालें ना प्रितीन कोरका जालें ना श्रद्धेन कोरका जालें ना आमी अशी करता ती ताका एक प्रारंभ जाला देवान आमी वेळ विलंब जाला कदर की प्रश्न येईन तू आजा फुडें जाम का म्हूण सांगीन समज सांगितलें रे 1.5 वर्ष फुडें प्रतिश्ठ जाम का म्हूण प्रश्न सांगीन आमी मुखार शिनेनी विलंब जाला देवान शीघ्र आदी नूतन जाम देवान धवळ जीर्णोद्धार जाम देवान शीघ्र आदी थंय बेश्टे तशी ताका जाम काजल सर्व वेवस्थाय समाज बांधवान परस्पर प्रितीन विश्वासान मेळ तातूंत विशेष पेटेच्यान मेळ देवाल ती सेवा करून देवान शीघ्र आदी थंय बेसून तें पळोवचें भाग्य आमकां दिवन ताज्यान आमगेल कसल की आमी मागून घेता ती ते सर्वे इश्टार्थ ताणें सिद्धी करून बरेपण करता तिमकां म्हूण व्यासरूपती नरसिंह आली तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेश आली सगळे हे पेंटेक उद्धार केलेले भोवरेन स्वामी आले तशी वर्धेन स्वामी आली तशी सुकृतेन स्वामी आली विशेष जाण आमगेल स्वामी आले महाचैतन्याकडे प्रार्थना करून प्रभेतात भागं देवेभ्यो विदधात्याय चन्द्रमा स्थिरते दीर्घमायुः आयचे मुख्य कार्यक्रम सोन गेले कार्यक्रम जायनी कोणी विचाराचे अर्ध जल मात्र आजी अत्यंत आमगेल परम पूज्य स्वामी आमगेल देवळ निर्माण करू आशिल्ले मूलधन आमकां कमिटीक दिता आसाची आमकां व्हड अनुग्रह तो ते मूलधन दवरून आमी मुखार वचे आमी सगळ्यांक उठार राबून स्वामी गेला ताका घेवका सगळ्यांत बसू का आमकां देवस्थान बंदूक आशिल्लें मूलधन आमकां स्वाम्यान दिवन बरे आशिर्वाद केला
मागचे पळोवचे विशय नाय न्ही अशें म्हणून आमकां सांगलां ते दिल्लेले नाण्यता आमगेलें धैर्य आमगेलें आनी मुखार आशिल्लें आमगेलें सगळे म्हणजे असेल कॉन्फिडन्स आनी आतां आमकां सांताय मारी आमकां फुडें जावन सांगिल्लें हें आमकां सांगता म्हणजे आमी ते प्रोजेक्ट रेडी करतना आमकां एक एप्रोच केलेले ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ आसा तांकां आमी तांणी आमगेले ಕೆಲವು आयटम्स बांदून दिता ताजी कॉस्ट वेअर करता म्हणून ताका सांगिल्लें सर एक विशय हांव सांगचें कशें म्हळ्यार आमकां सगळे कडेन ब्रोशर आजी आतां दिवचें जायना आयता म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ब्रोशर मात प्रिंट जावंक मेळ्ळा ಸ್ವಲ್ಪ दीस भितरी आमगेले कमिटीचे तुमगेले सगळे घर कडेन येवन तुमकां ते दिवन तुमगेले हागे आमी धनसंभारणाक आमी डायरेक्ट ताची आजी आम्यांक ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಾಂಗೆಲೆ ಆಫರ್ ಗೆತ್ತ ಸಜಿ ಸಾಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ते आमचे लागे कडेन येयले अप्प येनातिले दिवचे जायनातिले आनी कोणीय कसले लेखुनाचे आमी सामेल अनुमती घेतला हांगा येतराक ते कार्यक्रम जाता आमी एक काणिकेचे एक हे दवरताची तंतू प्रति गिरणे सुकून ತಂಗೆಲೆ एक अंतू काणीक गेल्या बरी 105 रुपयागी तुमकां कितले जाता तितलो तुमी तांतू समर्पण कोरून आमगेले जबाबदार सूर केले म्हणल्यार तुमी पळोवका तशीच यथाशक्ती तुम्ही आजी तंतू घालका ते देवा स्वाम्यांगेल मुखांतर मुखारी आमी देवस्थान बांदूचे ते दर्शन आमकां विसरप ना म्हणल्यार एक आमगेले प्रतिज्ञेत भाग जावन तुमी सगळ्यांनी तंतू घालका आतां हांगा आमकां मेळ्ळेले सेवा ऑफर्स मुकुंदराय वाजयता ते जनान सगळ्यांनी येवन ते तांणी कसले इनिशियल तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन तुमी सगळ्यांनी हांगा येवन समर्पण कोरका म्हणून त्या फॅमिलीचे विनंती करता आमगेलंगा विराजमान जावन आशिल्ले श्री लक्ष्मीपती वेंकटेश देव श्री महामाया तशीच आमगेले धर्मगुरू जावन आशिल्ले समेंद्र तीर्थ स्वामी हांगेले मनांतू उडगास कोरून तशीच मलगड्यांकय वंदन कोरून दोन उतर उलयता आमगेले जीर्णोद्धार प्रोजेक्टाचे विशय आमी एस्टिमेट पुराय जावन जातरी एक पाटी आडलती कमिटी स्वाम्यांक मेळूंक चमकल आशिल्लींची ते वेळार पुराय आयकून जातर स्वाम्यान सांगिल्लें कची तुमी कांय भिवचे नाका रे देवाल कार्य तो करून घेतलो तो दुड्ड हाडयतलो जाल्यार तुमी एक मेळीर रब्बून सगळ्यान एक मनार मुखार गेल्यार पुरो देव दुडवा विशयान तुम्ही कसले चिंत करचे नाका ते तो हाडून घेतलो म्हण सांगून एक पाटी स्वाम्यान सांगिल्लें आशिल्लें ते आजी अनवर्थ जाल्ले म्हणले एक संतोशारी हे सेवा समर्पण करचे खातीर नांव वजिता तशीच तांणी हे वेदिकेर येवन स्वाम्यांगेले चरणारविंदान ते समर्पण करका म्हूण सांगून विनंती करता सुरवेक वैदिक वृंद एच.एस. दिवाकर आचार्य हांणी तांणी 1 लाख रुपये अंतू दिल सेवा जावन समर्पण केल्लें आसा एम वेंकटेश भट हांगेले बापूसू एम लक्ष्मण भट हांगेल खातीर जावन आमगेले देवस्थानांतूल वैदीक जावन आशिल्ले एम वेंकटेश भट गुरुदत्त भट आणि एम नागराज मदन नायक आणि एम बलराज मदन नायक एंड फॅमिली तांणी देवालय गर्भगृहाक सेवा समर्पण केला 1 कोटी रुपये सतीश विठ्ठल कामत एंड फॅमिली देवालय गर्भगृहा खातीर जावन 1 कोटी रुपये सेवा समर्पण करतांची
नीलेश्वर चरडपई फॅमिली देवालय गर्भगृह खातीर जावन 1 कोटी रुपये समर्पण करया म्हणून सांगिल्लें. डॉक्टर रामदास नायक इन मेमरी ऑफ लेट श्रीमती राधा सुब्राय नायक महामाया गर्भगृह खातीर जावन 75 लाख रुपये समर्पण करया म्हणलें आसा. तशीच बी प्रकाश दामोदर प्रभू एंड फैमिली इन मेमरी ऑफ फादर एंड मदर लेट BDL प्रभू एंड श्रीमती विमला प्रभू हांगेल खातीर देवा गुडीचे तांणी समर्पण सांगिल्लें आसा 1 कोटी रुपये. नीलेश्वर प्रभू फैमिली गणपति गुडी खातीर जावन 50 lakhs 50 लाख रुपये. लक्ष्मी देवी वासुदेव कामत के श्रीधर वासुदेव कामत के श्रीकांत वासुदेव कामत एंड फैमिली इन मेमरी ऑफ लेट श्री के वासुदेव कामत तांणी हनुमंता गुडीचे सेवा समर्पण करताची 40 लाख 40 lakhs. आमगेले कमिटीचे मेंबर जावन आशिल्ले श्री वसंत माधव पै एंड फैमिली तांणी लक्ष्मी गुडीचे सेवा समर्पण करताची इन मेमरी ऑफ डॉक्टर राधाकृष्ण पै एंड गीता पै 40 लाख 40 lakhs. के उमेश कामत एंड फैमिली कोटचेरी उमेश विठ्ठल कामत एंड फैमिली तांणी नमस्कार मंडपाचे सेवा समर्पण करताची तांगेले बापूस विठ्ठल श्रीनिवास कामत हांगेल खातीर जावन 30 लाख रुपये 30 lakhs. होसदुर्ग कामत फैमिली 21 लाख. होसदुर्ग कामत फैमिली 21 लाख. तशीच कोटचेरी नवलकर कामत फैमिली 20 लाख. बी विष्णु शानभाग एंड फैमिली 10 लाख रुपये. एच सतीश नारायण कामत एंड ब्रदर एच विजेंद्र कामत दोगांनी कुडवोन सतीश नारायण कामत हांगेले 10 लाख रुपये. रामचंद्र कामत हांगेले 5 लाख रुपये. इन मेमरी ऑफ लेट एच नारायण कामत. स्वयंसेवक 10 लाख रुपये. आमगेले कमिटीचे मेंबर जावन आशिल्ले श्री शंकर डी पै महानिवेद्या रूम 10 लाख रुपये सेवा समर्पण करता म्हणून सांगिल्लें. एच रामचंद्र नारायण कामत 5 लाख रुपये. एच पुरुषोत्तम भक्ता रमानंद भक्ता एंड फैमिली इन मेमरी ऑफ फादर लेट एच केशव भक्ता 1.5 लाख रुपये. एच जगन्नाथ भट एंड फैमिली आमगेले देवस्थानाचे पुरोहित जावन आशिल्ले एच जगन्नाथ भट एंड फैमिली 1.5 लाख रुपयेचे सेवा समर्पण सांगिल्लें. कोटचेरी शेणोय फैमिली 50 लाख रुपयेचे सेवा समर्पण करता म्हणून सांगिल्लें. बाकीशिले प्रति कुटुंबेच्यांनी तांतांनी जावचे यथाशक्ती सेवा समर्पण आयचे दिसारी करता म्हूण सांगून विनंती करता. ते मुखार दवरले ते हांतू घालनो तुमी दय करून घालून वचूं का म्हणून विनंती करता. हे उतर सांगून काणीक जावन काडका तुमी ते डोनेशन नाही.
तुम्ही ते 10 रुपये जाल्यार 10 रुपये तुमगेले आसशील तशी कितले म्हूण सांगल्यार ते तुमी घालीत. आमकां साधारण अभूतपूर्व जावन आशिल्ले सगळ्यां सहकार्य जाता मेळ्ळे. आमी करेक्ट लॅक करनी साधारण आज आत्तांक मिटींग जाता थंय आमकां जनान अमावंट सांगले दिले आमकां 12 कोटी रुपयाची आवका आमी इन्स्टॉलमेंट्स दिलेले आसा. साधारण म्हाका भारी संतोश आसा अभिमान आसा आमगेल्या समाजा जनांनी साधारण आज 8 कोटी रुपया लागीं असेल प्रॉमिस आमकां दिले ते बाकी आशिल्ले आमी आमगेले उग्गी आमगेले टार्गेट पावता ताच्या पिशे मुखार वचे खातीर सगळ्यांक सहकार दिवका म्हणून विनंती करता. आतांनी पातपुजे कार्यक्रम मुखार तेजी आज भिक्ष केलेले जन प्रसाद घेतले जनांनी नांव पळयताची पळयर घेवन सगळ्यांनी भायर येवका. रौंड गेलेलं नको. एच पांडुरंग नरसिंह पै पादपूजे गदीर जावनु एच पांडुरंग नरसिंह सुधींद्र नाम महिमा श्री सुधींद्र नाम महिमा स्मरण मात्रान पावन जनुम पावन जनुम पावन जनुम पावन जनुम पावन जनुम पावन जनुम श्री सुधींद्र नाम महिमा श्री सुधींद्र नाम महिमा स्मरण मात्रान पावन जनुम श्री सुधींद्र नाम महिमा श्री सुधींद्र नाम महिमा. ऐश्वर्य प्रदाता ऐश्वर्य प्रदाता ऐश्वर्य प्रदाता श्री मल्यारी ऐश्वर्य प्रदाता सुमल्यारी सुख शांति दाता सुमल्यारी सुख शांति दाता सुख शांति दाता सुख शांति दाता धी मल्यारी दिवचे वरद हात धी मल्यारी दिवचे वरद हात वरद हात वरद हात धी मल्यारी दिवचे वरद हात द्रामळरी दारिद्र्य हरत द्रामळरी दारिद्र्य हरत श्री सुधींद्र सुधींद्र श्री सुधींद्र सुधींद्र श्री सुधींद्र नाम महिमा श्री सुधींद्र नाम महिमा स्मरण मात्रान स्मरण मात्रान स्मरण मात्रान पावन जनुम श्री
सुधीन्द्र सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र सुधीन्द्र श्री सुधीन्द्र नाम महिमा महिमा सुधीन्द्र महिमा श्री सुधीन्द्र नाम महिमा गुरुमूर्ति ले धरा ध्यान गुरुनाम सदा स्मरण स्मरण गुरुनाम स्मरण गुरुनाम स्मरण सदा स्मरण गुरुकथा सदा कीर्तन गुरुकथा सदा कीर्तन केल्यारी श्रीहरी जत्ता प्रसन्न केल्यारी श्रीहरी जत्ता प्रसन्न जत्ता प्रसन्न श्रीहरी दत्ता प्रसन्न श्रीहरि दत्ता प्रसन्न दत्ता प्रसन्न दत्ता प्रसन्न श्री सुधीन्द्र नाम महिमा श्री सुधीन्द्र नाम महिमा स्मरण मात्रान स्मरण मात्रान पावन जनुम श्री सुधीन्द्र नाम महिमा श्री सुधीन्द्र नाम महिमा महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयम
संयमींद्र गुरुले संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप
दूर करा, पाप दूर करा. नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधा असुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते. नमो नमस्ते. नमो भवसागर तारण के कारण, घोर भवसागर तारण के कारण नारायण नाम पारायण. नारायण नारायण नाम पारायण. नारायण नाम पारायण. घोर भवसागर तारण के कारण, घोर भवसागर तारण के कारण नारायण नाम पारायण. नारायण नाम पारायण. नारायण नाम निज आभरण. नारायण नाम निज आभरण. शरणागत जन के सदैव रक्षणा. नारायण नाम निज आभरण. शरणागत जन के सदैव रक्षणा. परम पुरुषन नाम उच्चारणा. परम पुरुषन नाम उच्चारणा. परम पुरुषना परम पुरुषना नाम उच्चारणा. दारिद्र्य दुःख शोक संहरणा. दारिद्र्य दुःख शोक संहरणा. नारायण नाम पारायण. नारायण नाम नारायण 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 नाम नारायण नाम पारायण. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ. ಕಥಾ ಶ್ರವಣದಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗರಣ. ಕಥಾ ಶ್ರವಣದಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗರಣ. ಸಂತತ ನಂಬಿರೋ ಶ್ರೀರಮಣನ ಚರಣ. ಸಂತತ ನಂಬಿರೋ ಶ್ರೀರಮಣನ ಚರಣ.
सततं बिरो श्रीरमणन चरण ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸ್ಮರಣ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಸ್ಮರಣ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಘೋರ ಭವಸಾಗರ ಘೋರ ಭವಸಾಗರ ಘೋರ ಭವಸಾಗರ घोर भवसागर तारण के कारण घोर भवसागर तारण के कारण नारायण नाम पारायण नारायण नाम नारायण 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 नाम पारायण व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय मंगलनगरी मायापुरी मंगलनगरी मायापुरी संग शिशांक घेऊनुचारी संग शिशांक घेऊनुचारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरि गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरि गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊनुचारी संग शिष्यांक घेऊनुचारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरि गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय शब्द पर ब्रह्म पादरायणु शब्द पर ब्रह्म पादरायणु व्यक्त सुधीन्द्र गुरुले चित्तांतु व्यक्त सुधीन्द्र गुरुले चित्तांतु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर भक्तांक उद्धार कोरचे खतीर गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल
मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन जारी गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्य सनातनु श्रीनिकेतनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्यवतीले वरतनय जाऊनु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु सत्यात्म श्री हरी 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 वेदव्यास हरी वेदव्यास हरी 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 सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेऊनु सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेऊनु गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन जारी संग शिष्यांक घेऊन जारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय वेदव्यास हरि जय जय विठ्ठल 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 विभुवे विश्वद प्रभुवे
ವಿಠಲ 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 ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವಮೋಹನ ವಿಶ್ವಮಯ ಸದನಾ ವಿಶ್ವಮೋಹನ ವಿಶ್ವಮಯ ಸದನಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ವಿಪಾಗ ಗಮನ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ವಿಶ್ವಮೋಹನ ವಿಶ್ವಮಯ ಸದನಾ ವಿಶ್ವಮೋಹನ ವಿಶ್ವಮಯ ಸದನಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ವಿಪಾಂಗ ಗಮನ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ವಿಪಾಂಗ ಗಮನ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ವಿಶ್ವವಂದಿತನೆ ವಿಶ್ವಂಭರನೆ ವಿಶ್ವವಂದಿತನೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ವಿಷ್ಣು ವಿಶಿಷ್ಠನೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ವಿಷ್ಣು ವಿಶಿಷ್ಠನೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ವಿಷ್ಣು ವಿಶಿಷ್ಠನೆ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ವಿಠಲ ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ ವಿಧಿ ಜನಕನೇ ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ ವಿಧಿ ಜನಕನೇ ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ ವಿಧಿ ಜನಕನೇ ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ ವಿಧಿ ಜನಕನೇ ವಿಶ್ವರೂಪನೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾಶನೆ ವಿಶ್ವರೂಪನೆ ವಿಶ್ವರೂಪನೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾಶನೆ ವಿಶ್ವಕಾರಣನೆ ವಿಶ್ವಜಾಗರನೆ ವಿಶ್ವಕಾರಣನೆ ವಿಶ್ವಕಾರಣನೆ ವಿಶ್ವಜಾಗರಣೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಮಚರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಮಚರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಮಚರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಮಚರಣದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ವಿಠಲ 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 ವಿಭುವೇ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭುವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೇ
ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ಸ್ವಭುವೆ ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲ